आयज गोंयान जमनी चोरपाचे, जमनी विकपाचे, जमनी कन्वर्ट करपाचे सर्रास चालू आसा। भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे सरकार गोंय काबार करपाक उठलेले आसा, गोंय लुटपाक उठलेले आसा। आमी फाटल्या दिसांनी खूबशी लखतरां तेंची पयली जमनी घोटाळे, जमनीचे कन्वर्शन करप, व्हडल्या व्हडल्या लोकांक जमनी गोंय विकप। आयज परतून एकदां आनी एक घोटाळो जमनीचो, जवळजवळ 2 लाखांचो घोटाळो हो थिवी मतदारसंघात जाता। आयपीबीच्या नावार, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावार एक प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीक 2 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन दिवपाचो यांच्यानी घोटाळो आयज चालीक लायला। आणि अजापाची गोष्ट म्हणजे तो स्थानिक जो आमदार आसा तो म्हणटा आपणाक याबद्दल, या प्रोजेक्टा बद्दल कांयच खबर ना। स्थानिक आमदार जो गोंय राज्याचो मंत्री, गोंय सरकारचो एक भाग, तो सांगता आपणाक ह्या प्रोजेक्टाचे कांयच खबर ना। म्हणजे अजब दिसता की गोंय राज्यान कितें चलता, खंय चोरी चलता, कशी चोरी चलता। मिसेस वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी महाराष्ट्र हिंका ही 2 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन दिवपाचे आयपीबीच्या नावाचेर हो घाट यांच्यानी चलयल्लो आसा। आणि ही युनिव्हर्सिटी सांगता की ते कोर्स ऑफ इंजिनियरिंग, मरीन इंजिनियरिंग, मेडिकल सायन्सेस, मॅनेजमेंट स्टडीज, आर्ट्स, जर्नलिझम, पब्लिक पॉलिसी हे इतले हे कोर्स ते ह्या युनिव्हर्सिटीन हाडपाचे आसा। आमच्या गोंयान मेडिकल आसा, इंजिनियरिंगूय आसा, जर्नलिझम आसा, सगळे तरेच्यो कॉलेजी आसा। आमच्या भुरग्यांक जवळ त्यो पुरो जाता। आणि हे भूत आनी तुम्ही हाडून गोंयान कित्याक हाडूंक सोदता? आणि आमची गोंयची जमीन, आमचे गोंय विकपाक आयपीबीच्या नावार आणि हेर नावाचेर तुम्ही हेच्या आधी कितलीशीच जमीन लाटलेली आसा। आम्ही तुमकां फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सा हांवें प्रश्न केल्लो की हेचो डीपीआर तुम्ही जाहीर करा, ह्या प्रोजेक्टाचो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितें, हेचो गोंयांक फायदो कितें जातलो, गोंयच्या तरणाट्यांक कितले जॉब मेळटले, गोंयांक हेचो पयशांचो फायदो कितें जातलो, ह्या प्रोजेक्टाक लायट लागतली, उदक लागतले आणि आमची जमीन वयतली। तुम्ही ही आमची जमीन विकपाक गोंय आमचे माणकुले, गोंय आमचे ल्हान, आणि हे ल्हान गोंय तुम्ही आयज वचत ते उठोवंक लुटोवंक सुटल्यात, वचत ते तुम्ही विकपाक उठल्यात। हे चलयल्यात कितें तुम्ही? आम्ही जेन्ना हे एक तेंची नोटीस थिवी पंचायतीची वाचली, त्या थिवी पंचायतीच्या नोटिसा वरवीं आमकां कळ्ळें की हांगा ही प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी मिसेस वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, जी प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बाबा, हेचे डायरेक्टर कोण, हेचे एकंदरीत हेचो बॅकग्राऊंड कितें, हितून कोण कोण घुसपाल्ले आसा कोणाक काय खबर ना। पण पंचायत ऑफ थिवी यांच्यानी एक नोटीस काढल्या की लोकांक जर ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार तुम्ही ते डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड आणि कॉमर्स, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा पणजी हेच्याकडे 25 तारखे पयलीं सबमिट करचे। हांव मागता थिवी मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांकडे की तुम्ही जाता तितले हेका ऑब्जेक्शन घाला। हे लुटता, तुमचे थिवी काबार करतले। 2 लाख जमीन आमकां गोंयकारांक 2 मीटर जागो मेळपाक कठीण जाता। आणि ही खंयची तरी प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीच्या नावार एक कितें येता, लोक हे चोर येतात आणि तांकां आमी 2 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन दिवपाक तयार जाता। सो एकंदरीत गोंयचो मुखेलमंत्री, जेका हांवें पयलीं प्रश्न केल्लो की गोंयकारांक ह्या सगळ्या प्रोजेक्टा वरवीं कितें कितें फायदो मेळटला, हेचो व्हाईट पेपर जाहीर कर, हेचे उत्तर दी। पण मुखेलमंत्र्यान तेचे उत्तर दिलें ना। अजाप दिसता की गोंयचे सरकार कित्याक भिता, हे डिटेल दिवपाक कित्याक भिता। प्रोजेक्ट कसलो, प्रोजेक्टा वरवीं गोंयांक फायदो कितें, गोंयकारांक फायदो कितें, आमच्या तरणाट्यांक फायदो कितें, कितले आमकां हेचे प्रॉफिट मेळटले, कितले लुकसाण जातले, कितें फायदो जातलो, हे गोंयकारांक कळपाक जाय। वी रिक्वेस्ट Goa government to release white paper on this. Till then, keep it on hold, cancel it. We don't want this type of private universities in Goa.